अखिल गोमंतक क्षत्रिय मराठा समाज युवा संघटनेन आयज कायट फ्लाइंग इवेंट हांगासर ऑर्गनायज केल्लो आसा विच इज ओपन फॉर ऑल एज ग्रुप फ्रॉम 2 years up to 80 years. Anybody can come and fly the kite आणि event has become very successful. आयज जवळ की आम्ही 350 पतंग घेवन हांगासर बिचाचेर येयल्ले आणि सगळे पतंग सगळे सोंपलेले आसा आणि सगळ्यांनी इवेंट बरो एन्जॉय केल्लो आसा. तर हो इवेंट ऑर्गनायज करचे मागचो उद्देश असो आसलो की शिवाजी महाराज आयज गोंयान येवन 350 वर्सां कंप्लीट जातात तेन्ना एक नवीन पिढी पर्यंत हो मॅसेज पावचो आणि तांकां एक इतिहासाची जाण आसची आणि तेंच्यांनी शिवाजी महाराजांचे विचार जाणून घेवचे किंवा तेचो अभ्यास करचो हो त्या मागचो उद्देश आसलो. आयज अखिल गोमंतक क्षत्रिय मराठा समाजान काय पोचे म्हणून एक कायट इवेंट हांगासर दवरिल्लो आसा. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की शिवाजी जेन्ना गोंयान आयलो आयज 350 वर्सां हांगासर कंप्लीट जाता. त्या निमित्तान आमी आमच्या संघटनेन मुरगांव तालुक्याच्या क्षत्रिय गोमंतक मराठा समाजान एक कायट इवेंट हांगासर आयोजीत केल्लो आसा. तुम्ही सगळे पळयता हांगासर मोठ्या संख्येन धाकले माणकुले भुरगे तशेंच व्हडले जाणटे पासून हांगासर हो कायट इवेंट सामको साजरो करतात आणि एकदम सेलिब्रेट करतात. आमचे इतलेच आसा की थँक्स टू गोवा गव्हर्मेंट, कारण ही बीच जी आसा ही बऱ्या तरेन आमकां हांगासर प्रोवायड करून दिलेली आसा. कारण पयलीं कितें आशिल्लें तें आमकां सगळ्यांक आख्या गोंयकारांक खबर आसा आणि ह्या सुंदरशा बिचाचेर हो एक इवेंट आमी सगळ्यांनी दवरलेलो आसा. आमी अखिल गोमंतक क्षत्रिय मराठा समाजान हो आयोजीत केला इतलेच खातीर की जी माणकुली भुरगीं आसात जी सदांच हांगासर खेळपाक येतात तांचो ह्या निमित्तान ह्या शिवाजी हांगासर आयले त्या निमित्तान एक मोठोतलो मोठो हांगासर कार्यक्रम करचो असो म्हणून आमी एक आयची हें दवरलेलें आसा. आयज आमच्या गोमंतक क्षत्रिय मराठा समाजाच्या युवा कार्यकर्त्यांनी हांगा आमचे शिवरायांका 350 वर्सां हांगा गोंयान आयल्यार आनी त्या हेका लागून एक कायट इवेंट हांगा आयोजीत केला आमच्या युवा कार्यकर्त्यांनी आणि ताका लागून तितल्याच पद्दतीन 350 कायट आमी हांगा आयज सगळ्या आमच्या भुरग्यांनी जाणट्यांनी उडयल्या आणि ताका लागून हो सगळ्या लोकांक जनतेक म्हणजे आमचो एक समाज धरून बाकी समाजाक बरोबर घेवन वचपी कार्यक्रम आणि ज्या पद्दतीन एक कायट जसे वयर वयता तसो आमचो समाज आणि सगळे आमच्या बरोबरचे सगळे समाजाचे लोक असे वयर वचपाचो अशा एक उद्देशान हो सगळो कायट पतंग आमी लोकांच्या मुखार दवरलो आणि लोकांनी ताका बरो प्रतिसाद दिला.